₹8,50,00,000 उरिल्ले भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्यान मुरगांव पालिका मंडळान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीक कारण दाखय नोटीस जारी केला। जुलै 2025 सावन जायते संवाद आनी बसका जाले तरी रक्कम फारीक करूंक ना आनी सकारात्मक प्रतिसादय दिवंक ना म्हण मुखेल अधिकारी सिद्धिविनायक नायक उलयल्यात। बिझनेसा आड आमी ना पूण कितें करतात ते कायदेशीर करात म्हूण नगर अध्यक्ष गिरीश बोरकर उलयल्यात। आरडीएक्सवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। नोटीस करपाचें कारण म्हणजे आउटस्टँडींग अमाउंट आनी आमी आमचे ड्रायव्ह आमचो जो चालू आसा 2 म्हयने जाले आमी अरावंड 200+ नोटिसा सर्व केलेली आहा। तितून IOC येता आनी थोड्यांक आमी ऑलरेडी सील पासून मारलेली आनी थोड्यांनी पेमेंट येवन केलो पासून आमी पयलीं सांगलेलें आमकां कोण बिझनेस करता कितें करता आमकां प्रॉब्लेम काय ना पूण एज पर आमचे कितें म्युनिसिपालिटीचे कितें आसा ट्रेड लायसन फीज आनी हें तें तुमी भरात। आनी IOCचो इश्यू हो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा। आमची 8,000 स्क्वेअर मिटर एरिया तेंच्या कडेन आसा आनी तेंचो हो पेंडींग खूब वर्सांसून आसा आनी आमचे तेंचे उलोवप चालू आसलेलें आनी खंय तरी आमी तेंकां बसून ते काबार करून कितें आमी HPCLाचेर तसोच आमचो कितें आसलो प्रॉब्लेम तो आमी सॉर्ट आउट केलो आनी तेंच्यांनी आमकां 9,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आमची हँड ओव्हर केली आनी बाकीचे एरिया ते जे यूज करतात तेंची एरिया ते आतां आमकां रेगुलर आहा आनी आतां IOC कडेन कसो आहा तेंचो करार खूब वर्सां पयलीं जालो आनी आमच्या भितर ते पेमेंटा खातीर खंय तरी उरलेले म्हणून आयज दिता फाल्यां येता म्हणून आमच्यो मिटिंग्यो खूब जाल्यो इवन तो आयज पोंदीन सांगलें आयज मेळपा येता म्हणून आमकां कांय ना आमकां तो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा तो बेगीन तेंच्यानी दिवचें कितें आमचे 8,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ते युटिलायज करता आनी त्याचो 8 कोटी कितें अमाउंट आसा। आमी सांगला आमकां जर तुमकां जर दिवपाक जायना जाल्यार तुमी आमचें वेकंट करा म्हणून ते आतां तेंच्यांनी फोन मारला ते मेळपाक येवपाचे आहा म्हणून ते म्हणटा आमचो बिझनेस जो आसा जो रन करता आमी इतली वर्सां आमी चडशे आमचे फ्यूल म्हणटा तो आमच्या हेका वयता नेवीक आर्मीक तेंकां वयता पूण ते आमकां लागना। एक्चुअली आमचो जेन्ना तूं प्लॉट यूज करता जाल्यार आमचें कितें आसा तो रेवेन्यू आमकां तो दिवचोच। आमी खंय तरी आतां सेटलमेंट कितें करपाचो आमी सगळें केल्लेलें आहा तरी पासून ते कितें उलोवपाक सोदता तेंचें आयकतले आमी आनी आमी तेंकां सांगतले बाबा आतां आनी फुडें जायना कित्याक आमकां खंय तरी आमकां आमची येणावळ जी आसा ती खंय तरी आमची पयलीं भशेन ना। पयलीं कशें आसलें तुमकां सांगलेलें डॉक्टर आसतना खंयच्या खंय चलताले पूण ते चलता त्या टायमाचेर आमच्या कावन्सिलान हें करूंक ना बाबा बाकीचो रेवेन्यू आसा तोय घेवचो तो ऑक्टा टायमाचेर तो रेवेन्यू घेतलेलो जाल्यार आयज आमची परिस्थिती बरी आसपाची म्हणून रेवेन्यू जाग्याचेर आमचे बाकीचे ना म्हणून ही 20-20 वर्सां 15-15 वर्सां जर ट्रेड लायसन भरना ते कारण हो प्रॉब्लेम जाला। आमकां लोकांक सोदपाक नाका पूण मनशान जेन्ना आपूण बिझनेस करता तेचेर कमयता जाल्यार तेचे हक्क आहा ते तेणी येवन ट्रेड लायसन आपणाचें करपाचें पूण आमचे अजुनूय आमी सांगता जे कोणी अजून ट्रेड लायसन काडूंक ना तेंच्यांनी बेगीन येवन ट्रेड लायसन काडपाचें कित्याक आमचे लोक आमचे एम्प्लॉय भोंवता आनी कोणाक आमी सोडपा ना। आमी सांगला धंदो केल्यार आमकां प्रॉब्लेम काय ना एज पर तुमचे कितें आमचे कायदे समा ते करपाचें। मार्मुगांव म्युनिसिपालिटीची अरावंड 8,000+ स्क्वेअर मिटर जमीन ऑन लीज ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशना कडेन आसा आनी तांकां आमी वेरियस टायम टू टायम तांकां आमी नोटिसीस काडटाले की तांचे अमकें स्थगीत आसा बी म्हणून तांचे भाशेन ते आपल्या भाशेन कितें पेमेंट करताले आनी मागीर तांचो पेमेंट सारको ट्रिकल्सान जाल्लो सो वी हॅड टू गो थ्रू दॅट एंटायर इश्यू आनी त्या वेळाचेर आमकां अशें दिसून आयलें की ऑलमोस्ट 8.5 कोटी तांचे कडल्यान आमकां ड्यूज आसा म्हणून सो विदाउट वेस्टिंग मच टायम वी इशूड दॅम नोटीस दॅट वॉज अरावंड 3 months बॅक। सबसिक्वेंटली आमी तांचे कडेन कम्युनिकेशन केलें तांणी बी थोडे रिस्पॉन्स दिले बट responses were all irrelevant. So, taking all these factors into consideration, we have issued them the notice under section 80, 80/4. So, under Goa Municipalities Act, and we will go ahead with the proceedings. We have given them notice to that we will enforce the eviction if they don't pay their dues. या कितके दिसाचो टाइम दिला सर? 15 दिसाचो नाल्यार तुमी ते खाली करतले? Yeah, of course.